की खूब गोष्टी आमकां दिसता पूण ताका चालना दितना खातीर सोशल मिडियाकूय पळोवचें पडटा. कारण आज सोशल मिडिया असो जाला खरें थंयच उरता आनी फोट बातमी सोशल मिडियाचेर पयलीं येता. ह्यो सोशल मिडियाचेर आसपास पयलीं येता हो सुद्दां रस्तो जो बंद पडलो ताका कारण आंदोलना खातीर आमचो सिवरेज प्लांट बंद पडलो. ही करपी कोण हें सगळ्यांक खबर आसा. बांदोडकर मैदानात बंद कित्याक पडटाले पंचायती येवन शेवट बांदोडकर मैदानाचेर आज कोण वता जे पंचायती येवन बोवाळ घालताले बांदोडकर मैदान अशें जावचें न्हय म्हणून तेच आज चलपाक थंय वता. हें म्हजें हांव म्हणटा हो लोकांचो विशय. अशें हांव तुमकां आनी एक गजाल सांगता. आमच्या तुळशीदासाकूय खबर आसा जेन्ना फोंडेचो आमचो बांदोडे बस स्टँड आयलो तेन्ना मोठें आंदोलन केलें गाड्यांक आनी हाका लागून. शेवट सगळ्यांक तो बस स्टँड फोंडेकारांकूय जाय पडलो आनी बांदोडेच्या लोकांकूय जाय पडलो. शेवट फोंडेच्या लोकांनी जें आंदोलन करताले पळय तें आपआप फाटीं सरलें आनी शेवट बांदोडेचो बस स्टँड कन्फर्म जालो. हें हांवें करूं ना, हें लोकांक लागून जालें. कारण शेवट ध्येय धोरण आनी करेज हें इम्पॉर्टंट आसा. कोणीय कितें सांगता म्हणून फाटीं सरूंक ना. इतलें म्हजेर आंदोलन केलें, इतलें वयर हांवें कटमगाळी रामबाबाक खबर आसा कटमगाळी जागो घेतलो म्हणून सगळ्यांनी म्हाका भाशणां